जमल्यात ओपिनियन पोलाच्या निमित्तान कित्याक म्हाका उगडास आहा म्हाका उगडास जाता जाक शिके ओपिनियन फादर ऑफ ओपिनियन पोल न्हू हांव ताका म्हणूं सोदतां आमचो गोंयचो राखणदार आमचें गोंय तेणें राखून दवरलेलें आसा आनीक आमचो पयलींच गोंयचो चीफ मिनिस्टर बांदोडकार भाऊसाहेब बांदोडकार तो आमचें तेणें वायट केलां म्हणून हांव तेणें बरें केलां पूण आमचें गोंय आयज महाराष्ट्रान वचोन आमी सगळे महाराष्ट्रीयन आमचे हे आयज मिरयता आमचे गोंयचे मिनिस्टर जावं आमदार मिरयता हे कोणाच कुस्तार हे आमच्या जाक शिकेरीच्या नांवान कित्याक तेणें आयज तर ओपिनियन पोल हाडून आमचें गोंय तर राखून दवरनासलें जाल्यार आयज आमी खंय वचपाचें आनी कितें आमचें जावपाचें तें आमकां खबर ना। हो जो पुतळो आसा हो पुतळो सरकाराक सुद्दां शक्य जावंक ना की हो पुतळो हांगा उबारपाक। कांय वर्सां फाटीं 2007 वर्साक हो पुतळो फॅमिली मुखार येवन कंट्रिब्युशन करून हो पुतळो हांगा उबारलो तेन्ना हांव CCP नासलो आनी तेन्ना आमी सगळें फॅसिलिटेशन करून हो पुतळो हांगा घातलो। आज दूख दिसता फाल्यां ओपिनियन पोल हे मनयता म्हणून सगळे कडेन गाजता कितें मनयता तुमी हो पुतळो पळयल्यार ताची सफाई सुद्दां करपाचें कोणें येवजूंक ना। आज कार्यकर्ते येवन ताका मातसो कुडको लावन आमी हांगा साफ केलो हाचेर दाखोवन दिता की जे सिद्धांत घेवन हे लिडर त्या काळांतले लिडर मुखार सरले गोंय राखून दवरपाक आज ते सगळे बाजून खावन गोंयचें निसंटन करता म्हणून ह्या फुडाऱ्यांची माफी मागपाक बोगसणे मागपाक आमी सगळे हांगा हाजीर जाल्या। गोंयच्या लोकां मुखार मोठे मोठे प्रश्न उपस्थित जाल्ल्या आज दोंगर म्हणटा ते कापप हो एक रूल जाला। पयलीं केन्ना तरी आयकूंक येतालें कोण तरी दोंगर कापता म्हणून विदाउट परमिशन। आज परमिशनाची गरज ना कित्याक इल्लिगली करप हो एक रूल जाला हे सगळे एक्सेप्ट केला सगळ्यांनी आनी खंयचें गोंयकारपण आमी राखून दवरतले हो व्हडलो प्रश्न लोकां मुखार आयला। आम आदमी पार्टी स्वराज घेवन ह्या देशान फुडें सरलेल्या स्वराज हो प्रिंसिपल घेवन हो ओपिनियन पोल जालो लोकांचो आवाज कितें म्हणटा तें आयकपाक आनी लोकांनी तेन्ना ठरयलें की गोंय स्वतंत्र आसचें म्हणून। आज स्वतंत्र गोंय दोन बाजू आसा एक म्हणटा तें निसंटन जालें म्हणून ह्या फुडाऱ्यांची आमी माफी मागता आनी येतले ते जनरेशन पिळग्यो जे अजून जल्माक येवंक ना तांची सुद्दां आमी एडवान्स माफी मागता बिकॉज वी हॅव फेल्ड दीज पीपल वी हॅव नॉट लिव्ड अप टू देअर एक्सपेक्टेशन and it is an eye opener today. This is nothing to do with politicizing the issue. What they stood for जे ते म्हणून गेले की गोंय कित्याक म्हणून स्वतंत्र दवरपाक जाय आसलें गोंय तेन्ना जर मिक्स जाल्लें शामील जाल्लें महाराष्ट्रान जर केन्ना म्हणटा बऱ्याक पडपाचें काय म्हणून एक शांत गांव आसपाचो ह्या गांवान ह्या गोंयच्या राज्यान एक युनीक आयडेंटिटी म्हणून आसली एक युनीक कल्चर म्हणून आसलो एक भाशा म्हणून आसली एक लोकांची लायफस्टायल आसली एक सुसेगादपण म्हणून आसलें तें सुसेगादपण म्हणल्यार अशें बेश्टें बसून रावपाचें न्हू एकमेकाचेर लोकांक ट्रस्ट आसलो हे सगळें काबार करून आज हे राज्य चलयता हे राज्य जें आसा तें घातक आसा गोंयकारांक म्हारग पडलां आनी फुडाराक येवपाचेय गोंयकारांक म्हारग पडटलें हाचो निशेध मारता आम आदमी पार्टी आनी ह्या फुडाऱ्यां कडेन आमी परत एकदां बोगसणे मागता की बाब जॅक सिक्वेरा आनी तुज्या काळांतले जे लिडर गोंय सांबाळून दवरून गेले त्या सगळ्या लिडरांची आज याद करून ओपिनियन पोल डे आमी बोगसण्याचो दीस म्हणून मनयता। मता खातीर कितें मजा गोंयांत चल्ल्या ती पळयात। गोवा फोर्ड जो गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणून आसता तो एक फटपर आनी फटिंगपणाचो पक्ष जाला कित्याक जो पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जावं जी MG पार्टी म्हणून सध्या सरकारान गोवा फॉरवर्डा बरोबर आसा ती MG पार्टी ह्या ओपिनियन पोला वेळार आमचें गोंय महाराष्ट्रान घालूंक सोदताले आनी आयज हो विजय म्हणटा की आमकां पुतळो जाय आमकां ओपिनियन पोलाचो रेस्पेद दवरूंक जाय। अरे मागीर तूं त्या सरकारांतल्यान भायर सर मरे ते माणी घालून बसला त्या ढवळीकारा बरोबर तो कुशीक सर आनी मागीर आमी तुका म्हणटा की खरो तूं बाबा गोंयकार गोंयपण आनी हें तें म्हणून। आज आमी फक्त बाब जॅक सिक्वेराक रेस्पेद दिवंक येवंक ना पूण
we are here to respect what he stood for and what the opinion poll stood for. आमी सदांच हे याद दवरूंक जाय की जो ओपिनियन पोल जालो इट वॉज द हायेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज द हायेस्ट. आज जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचे 4 जज येवन भायर सरून प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी सांगता की डेमोक्रेसी इन डेंजर, हांचो वालोर आज आमकां चड कळूंक जाय. आनी तेन्नाचे पॉलिटिक्स, तेन्नाचें वातावरण वेगळें वेगळें आशिल्लें. भाऊ साहेबान सगळ्या लोकांचें बरें जावचें म्हणून तांकां एक विचार आयलो की गोंय महाराष्ट्रान वचुया काय म्हणून, असो विचार आयलो. फक्त त्या विचाराक विरोध जालो, ताजेर डिस्कशन जालें, एक डेमोक्रेटीक डिसिजन जालें की ओपिनियन पोल घेवचो. हो ओपिनियन पोल नॉन वायलंटली पिसफुली जालो आनी त्या ओपिनियन पोलाचो जो रिजल्ट आयलो that everybody respected. That is democracy and that is what we should remember today, especially in the environment that we are facing today. आणि म्हाका जाल्यार दिसता 1967 जर मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी नरेंद्र मोदी जर प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो जाल्यार ओपिनियन पोल कांयच जावपाचें न्ही. जे अमित शाह ठरयतलो तेंच डिसिजन जातलें आशिल्लें. आनी जर बाय मिस्टेक ओपिनियन पोल जाल्लो सुद्दां आनी हांच्या डिसिजनाच्या विरोधान जाल्लो रिजल्ट जाल्यार हे सगळे म्हणटले आशिल्ले की हे नल एंड वॉइड आशिल्ले आनी ऑल ओपिनियन पोल्स आर बँड म्हणटले आशिल्ले. दॅट इज द पॉलिटिक्स एंड दॅट इज द डेमोक्रेसी वी आर फेसिंग टुडे. इट इज अ शेम. So today people like Dr. Jack Sequeira and like I said also Bhau Sahib, that respect and that decency of democracy has been lost today with people like Narendra Modi and Manohar Parrikar in power.